आमी आसा गव्हर्मेंट कॉलेज सांगली सकाळी एक हांगा इन्सिडंट जालो आसा जे एल्युमिनियम सिलींग जे ऑडिटोरियम जेन्ना क्लास चालू आशिल्ली तेन्ना खंय तरी ती सिलींग 3-4 सिलींग थंय 15 भुरगीं ऑडिटोरियमाक ते प्ले ती कितें प्रॅक्टीस चालू आशिल्ली थंय ती कॉलेप्स जालना तांकां इंजरी जाल्ली आसा अराउंड 4 स्टुडंट आशिल्लीं तांकां खंय तरी दुखापत जाल्ली आसा आनी 2 जाणां तकलेक आनी 2 जाणांक हातीक लागले आसा तेजे नंतर जेन्ना हो इन्सिडंट जावन ताबडतोब स्कुलाची ऑथॉरिटीन तांकां जी प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांगे आसा थंय शिफ्ट केली थंय खंय तरी इंजरी कांय भुरग्यांक तकलेक लागला तांकां ताबडतोब मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्लें व्हरून थंय खंय तरी तेंचें ट्रिटमेंट जालां आनी जे भुरग्याक एक 2 जाणां तकलेक मार लागला आसा ती सद्या त्यांचे उपचार चालू आसा मेन म्हणल्यार जो सिलींग पडपाचो जे एल्युमिनियम सिलींग पडपाचो इन्सिडंट घडपाचें कारण म्हणल्यार ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या जे सिलींग जे एल्युमिनियम सिलींग आनी पळय नळे आसा तेजे मदीं एक गॅप आसा खंय तरी ओपन भितरल्यान भायल्यान ओपन स्पेस आशिल्ल्यान थंयच्यान माकड येतात आनी खंय तरी थंय उडी मारतात आनी आयज खंय तरी तेणी माकडांनी ते उडी मारल्यान हे पातळ जे एल्युमिनियम सिलींग आसले ते तुटून डायरेक्ट ते भुरग्यांचे तकलेर पडले जेन्ना क्लास चालू आशिल्ली आनी तांकां इंजरी जाली असो पळोवपाक गेल्यार हांगा ज्या सायडीन कॉलेजी सायडीन आसा मातशी जंगल एरिया आसा आनी माकडाचे हांगा हे कॉलेजी कडेन येवप म्हणल्यार अशें मदींच येवन असल्यो घटना घडटात म्हणटरी हे जे आसा हे सिमेंटाचे न्हू तर एल्युमिनियम सिलींग पडल्यान हो इन्सिडंट जाल्लो आसा आतां सद्याक तांकां जी भुरगीं आसा तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोड्यांक ट्रिटमेंट करून डिस्चार्ज केले आसा पूण जे तकलेक आसा तांकां खंय तरी उपचार चालू आसा आनी जो प्रिंसिपल आसा ते हॉस्पिटलांत आनी सद्याक हो इन्सिडंट जातरी जे सांगे पुलीस आसा तेणी जो ऑडिटोरियम आसा तेजी येवन पंचनामा केल्लो आसा ज्ञान विज्ञानाच्या काळात गोयच्या चडशा इश्कोलांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा पूण कांय इश्कोलांचे हालींच केल्ले काम लेगीत भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण करता ह्यो लेगीत घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान भुरग्यांच्या मनात भय निर्माण जाला हाजीच एक देख आमकां पर्ये सत्तरी आनी आतां सांगेची पळोवपाक मेळटा सांगे वाठारांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयात एल्युमिनियमाच्या सिलिंगाचे कांय भाग कोसळून 4 भुरगीं जखमी जाल्ल्याची महत्वाची घडणूक मुखार आयल्या सध्या जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा खरो पूण ह्या घडणुके उपरांत माकडाच्या उडयेत फॉल्स सिलींग कोसळिल्ल्यान सरकारी कंत्राटदाराच्या बाबत कामा बाबतीत कर भरप्यांच्या पैशा बाबतीत आनी भुरग्यांच्या जिवाकडेन चलिल्ल्या खेळा बाबतीत लोकांक हुस्को निर्माण जाला पळयात जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत लोक रस्त्यार हेल्मेट घालून भोंवतात अशें विद्यार्थ्यांक लेगीत इश्कोलांत हेल्मेट घालून बसपाची पाळी आयिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान नदरेक हाडले तशेंच सरकार प्रत्येक पावण्यार फेल जाल्ल्याचे आप फुडारी अमित पालेकारान टिका केली पळयात राजकीय फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया फाटल्या दिसांनी आमचे कितले एक्सिडेंट जातात रोडाचेर आता रोड घ्यायला 2 महिन्यांनी त्याचे फॉल्ट पडतात तसले आता स्टुडंट आता स्कुलांनी जावपाक लागले फॉल्स सिलींग जाले त्याची क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाले आसतली आणि ते फॉल्स सिलींग माकड भितर कितल्यान गेलो ते नोडे आसूं नाही सो ते मेंटेनन्साचे ते चलना आसतलें माकडाच्या वेटान ते फॉल्स सिलींग पडले पूण भुरग्यांचे पडले सो आता भुरगीं शिकपाक वयता थिंगा आता स्कुलांनी म्हाका दिसता हेल्मेट घालपाक पडले रस्त्याचेर घालता तेन्ना आता स्कुलान भुरग्यांनी हेल्मेट घालपाक वचपाक पडटा सो ह्या कॉम्प्रोमायज जाता सो थिंगा क्वॉलिटी जे ते इंजिनियरांचे काम आसतात बरें ते केला ना ते मॅटेरियल यूज केला ते बरें ना काय ना ते इंजिनियरांनी चोवपाक जाय नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक तेंची लायफ रिस्काक आसता आता 12th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांचे ते फ्युचराक
परमनंट ताका इंजरी जाला ते कोण बसतलो मातशें दुसरी भुरगीं फाल्यां स्कुला वचपाची तितली अशें करून फॉल सिलिंगा पडटा जाल्यार सो हे गव्हर्मेंटान आनी तशेंच आमची क्वॉलिटी आमचे इंजिनियर इन्चार्ज आहा तेणी चोवपाक जाय आनी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक जाय आनी भुरग्यांची सेफ्टी सांबाळपाक जाय. सरकार फेल जाता आसा एज्युकेशन आसूं हेल्थ आसूं रस्ते बेसीक गरजो उदक आसूं एम्प्लॉयमेंट आसूं प्रत्येक पावड्यार फेल जालो आसा पूण स्कूल म्हणजे हांव सदांच सांगता हांव एक शाळेंतल्यान शिक्षणांतल्यान घडिल्लो भुरगो आमच्या वेळार जी प्रायमरी शाळा मेर्शें आशिल्ली ताची परिस्थिती आज अशी आसा की ताजेय सिलींग पडटा तशीच ते स्कूल चलता सरकारी प्राथमीक शाळा मेर्शें अशी चिमलाय परिस्थिती कितें जाल्यार कालापुराची तर सांगपाची गरज ना. आज काल आमी पळयलें कोणाचे तरी भुरग्याचें सिलींग फॅन पडलो आज सिलींग पडलें म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांचे गोंयच्या फ्युचरा कडेन हें आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव्ड ताचे ते भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकले हे पडून पर्मनंट इंजरी जाली कितें जालें चली भुरगे ताचो फ्युचर कितें तर सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाचे निमतान आज खेळी करता ती खेळी म्हाका ते सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम केलो म्हणून जायना. काल सरकार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराचेर वयर दवरपाक PWD इंजिनियर ना तुमचे GSITचे जे इंजिनियर्स ना तांणी हें पळोवंक जाय आशिल्लें. This shows that this government's focus is only mission total commission. जेन्ना लास्ट अधिवेशनान आमी इतलो बोवाळ मारलो of the collapsing roof, of the substandard roofs that were installed without proper tender process. Anik, I immediately demand from the education minister that the structural audit be done of all these schools. This is priority to make sure जे काँग्रेसान इतली स्ट्रक्चरां बांदून घेतलेली प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेली गोंयांत जे स्कूल बांदलेली जी बाळवाडे बांदलेली ऑल दीस स्ट्रक्चर्स टुडे आर डिटोरिएटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स because this government is not bothered about the maintenance. So immediately structural audit म्हाका दिसता हे स्ट्रक्चरां जावपाक जाय. गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार.